नमस्कार, हांव साईदत्त कामत. गोंयभर ITIची भोंवडी करून स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप हाजेर जाणून घेता आसतना आज आमी सद्याक आसात कुडचड्यार, कारण आमी आयिल्ले आसात काकोड्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटाक आणि म्हज्या बरोबर आसात ह्या ITI कॉलेजीचे प्रिंसिपल सर रामा नायक. सर, वी वेलकम यू टू द शो. थँक्यू सर. आमी गोंयभर भोंवता आसतना प्रत्येक वेगळ्यो वेगळ्यो ITI आमकां पळोवपाक मेळटात आणि प्रत्येक ITIची एक स्पेशलिटी आसता. म्हाका सगळ्या पयलीं तुमच्या ITIची हांगा कितें स्पेशलिटी आसा आनी हाव आर यू कंट्रिब्युटींग टू द स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हें जाणून घेवपाक जाय. सर, आमचे हांगा ITI असे खूबशे न्यू एज कोर्सीस आसा, लायक सोलर टेक्निशियन, ड्रोन पायलट आनीक मोटर इलेक्ट्रीक व्हेकल. आमच्या ITIक मॅक्सिमम ट्रेड्स 21 ट्रेडी आसा आणि आमचे जे एडमिशन आसा ह्या वर्साचें तेवूय एक सॅटिस्फॅक्टरी आसा. आणि आमचे कडेन अशे भुरग्यांक आमी प्रोजेक्टूय दिता जे एकाडेमीक सोंपोवन येता त्या भुरग्यांक एक काळाची गरज आसा की तेणी स्कील एक्वायर करचे. कित्याक एकाडेमिक्सांत स्किलाचो तितलो स्कोप ना, पूण ITIचें जें एज्युकेशन आहा हें फुली स्कील डेव्हलपमेंटाचेर टोटली डेडिकेटेड आसा. जे थियरी जाताच, पण आमचो मेन स्ट्रेस आसा 70% शूड बी प्रॅक्टिकल्स. त्या भुरग्यांक कितें इंडस्ट्रीन गेलो जाल्यार रायट फ्रॉम डे वन ते मशिनाचेर जे सेटअप आसा तेजेर कॉन्फिडंटली काम करूं शकता. मीन्स दे कॅन स्टार्ट द प्रोडक्शन फ्रॉम डे वन. दीस इज द एडवांटेज अँड आय रिक्वेस्ट द स्टुडंट्स पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजीस, हायर सेकंडरीज, कम टू ITI, गेट युअर स्कील. बिकॉज इंडियेक जे स्कील आसा ते आमकां खूब वाडोवन हे अमृत कालाक जे आसा ते प्रत्येकान ह्या देशाचे डेवलप जावपाक कंट्रिब्युशन दिवपाची गरज आसा. ह्या खातीर आमकां आमची इंडस्ट्रीचो सपोर्ट आसा आनी रेगुलरली आमी इंडस्ट्रीचे आमचे मेंबर्स आहा तेंचे कडेन मिटींग घेता, तेंचे एडवायस घेता, तेंचो डिमांड कितें आहा हो आमी समजता. आनी भुरग्यांक जे स्कील कसले तरेचे, वॉट इज द लेटेस्ट स्कील इन मार्केट इन इंडस्ट्री, तेजेर आमकां ते एडवायस करता आनी ते प्रमाणे त्या भुरग्यांक जी डेफिशियन्सी आसा स्किलाची ती आमी इम्प्रूव करून तांकां रेडी टू स्कील एंड वर्क इन इंडस्ट्री हे प्रमाणे आमी तेंचेर फोकस करता. आनी भुरग्यांचो त्याचो रिस्पॉन्सूय आतां खूब इम्प्रूव जाला. आतां ITIक जे आसा स्टँडर्ड्स आर व्हेरी हाय. खास करून जे आमची काकोडा ITI आसा तेजें इन्फ्रास्ट्रक्चर एवरीबडी इज एप्रिशिएटींग. आनी हे जे इम्प्रूव जावपाक आमचे डिपार्टमेंट तशेंच आमचे स्कील डेव्हलपमेंट जे माननीय मुख्यमंत्री आसा, जे आमचे इमिडिएट मिनिस्टर आसा, तेंचे आमचेर सदांच इतले सपोर्ट आसा, गायडन्स आहा. आनी आमी जेन्ना खंयचो डिमांड तेंचे कडेन पावयता ते इमिडिएट येस काकोडा ITI इम्प्रुवमेंट इन स्कील डिमांड इज दीस एप्रूव्ड. सांगपाचें म्हणल्यार आमी हे वर्स लास्ट वर्साच्यान खूब अशे प्रोजेक्ट केल्ले जे आमचे वर्ल्ड यूथ स्कील डे सेलिब्रेशन जाल्ले पणजे कला अकादमी. आमचे ITIचे मॅक्सिमम प्रोजेक्ट आशिल्ले आनी ते प्रोजेक्ट्स आमचे जे डिग्निटरीज आयिल्ले तेणी आमकां आमच्या भुरग्यांक खूब शाबासकी दिली. तशेंच ह्या प्रोजेक्टाचोच फायदो कोणा जालो, आमचे जे स्कूल गोंयच्यान जे स्कूल्स येयल्लीं पळय त्या प्रत्येक भुरग्यांक तें पळोवन तांकां दिसलें की येस ITI इज इम्प्रूवड, हायली इम्प्रूवड. आनी आमी थंय वचून आमी तें स्कील डेव्हलपमेंटाचें शिक्षण घेतलें आनी आमचें जें कंट्रिब्युशन आहा तें सोसायटीक, तेंचे स्वता खातीर आनी देशा खातीर आमकां एकदम पॉझिटीव रिस्पॉन्स, तेंचो फिडबॅक सुद्दां एक एप्रिशिएशन खूब आशिल्लें. तर अशे तरेन आमची काकोडा ITI आसा स्कील डेव्हलपमेंट एक लिडींग अशी ITI आसा आनी आमी ताका आमचे मुख्यमंत्री साहेबाच्या सपोर्टान आनी फुडें व्हरूंक शकता. आमकां आशा आसा की आमचे मुख्यमंत्री साहेब आमचे जे ITIचे जे स्टँडर्ड्स आहा ते निरंतर वयर वयर व्हरपाचे आनी हे भुरगे जे आसा हे एरियेंतले तांकां स्कील डेव्हलपमेंटाचे स्टँडर्ड्स अबोव द सेट बार अशें आमची सदोदीत प्रयत्न आसतलो. आमचे जे ट्रेनर्स आसा हांगा तेंचे स्टँडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग आर व्हेरी हाय. दे आर ऑलवेज इगर टू सपोर्ट द ट्रेनिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ आवर स्टुडंट्स. अशें करून सर आमचें जे योगदान आसा तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय आनी भुरग्यांक एक स्कील डेव्हलपमेंट करून देशा खातीर जें तेंचें योगदान आसा तेजून तेणी फुडें वचपाक जाय. तुम्ही खूप हांगा उल्लेख केले, यू मेन्शन अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स. तातूंतली एक आशिल्ली ती म्हणजे ओल्ड कोर्सीस, ओल्ड प्रोग्राम्स आणि आता जे न्यू जनरेशन जे प्रोग्राम्स आयल्यात ते खास करून रोबोटिक्स बाकीचे सगळे तुम्ही नाव घेतले. आता एक म्हणजे प्रोग्राम तयार केलेच म्हणून जायना, ते मागीर
पयलींचे आसनी किंवा न्यू जनरेशन प्रोग्राम्स आसनी तसो प्रतिसादय मेळपाक जाय, तसो रिस्पॉन्सूय मेळपाक जाय, आनी दुसरें म्हणजे ताजो आउटकमूय येवपाक जाय. सो रिस्पॉन्स सद्याक तुमी आसा म्हणटात, पूण ताजो आउटकम कितें म्हणजे फाल्यां प्रत्येक लोकांच्या तकलेक एक प्रश्न आसतलो की हातूंतल्यान आपूण पास जावन आपूण सर्टिफायड जातकीर आपणें खंय काम करपाचें. म्हाका दिसता ताजेरूय मातशें तुमी जर तर भर घालत जाल्यार आमच्या लोकांक तें बरें समजतलें. एब्सोल्युटली करेक्ट सर. द स्किल डेव्हलपमेंट आसा हें प्लेसमेंट ओरिएंटेड. प्लेसमेंट कशें आसता, प्लेसमेंट म्हळ्यार एक तरेन जॉब ओरिएंटेड. दुसरें आसता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी आसता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रिन्युरशीप डेव्हलपमेंट. तर सर हे फिल्डान आमी फोकस केल्ले आसा गेल्ले वर्सां साकून, आनी आमी हांगा निसबट जे आसा तेंचे सपोर्टान 2 मेजर प्रोग्राम केले. टोटलींग 17 दिसांचे प्रोग्राम आशिल्ले. आनी हितून तांकां हाव टू स्टार्ट युअर ओन बिजनेस जालोच ना, लोन घेवले, हाव टू मॅनेज द लोन, हाव टू डू मार्केटींग. हे विविध क्षेत्रांतले एक्सपर्ट्स हांगा आयिल्ले. इवन देर वर एक्सपर्ट्स वी हॅव बीन कंडक्टींग दीस प्रोग्राम ओवर एशिया आनी युरोप, हॅविंग 27 years ऑफ एक्सपिरियन्स. आनी तांकांय आमच्या भुरग्यांचो जो रिस्पॉन्स आहा तो दे वर व्हेरी हॅप्पी की रिस्पॉन्स फ्रॉम ट्रेनीज इज व्हेरी गूड. तर सर हे फिल्डान जे प्लेसमेंट आसा गेल्ले वर्साचे आमचे 83% प्लेसमेंट आसा. आनी आमचो मेन फोकस आहा इट इज नॉट वेज एम्प्लॉयमेंट, वी आर ट्रायंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रिन्युरशीप. तर हे फुडें आमी हे प्रोग्राम आमच्या ITI करपाचे आसा. आनी प्रत्येक भुरग्याक हो प्रोग्राम करपाचें आमी मॅन्डेटरी ठरयला की एवरी ट्रेनी अंडर स्कील डेव्हलपमेंट मस्ट अंडरगो दीस एंटरप्रिन्युरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सो दॅट he should not run after business, run after, I mean to say, employment. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर असलोच म्हणून जायना, पूण तातूंतल्यान कसो सारको एक्झॅक्टली फायदो घेवन आपलें पोट कशें भरपाचें. आनी आज पोट भरपूच हें एक प्रत्येकाची प्राथमिकता आसना, तर एक आपली बरी लायफस्टायल मेंटेन करप ही प्राथमिकता आसता. एकच कामा खातीर तुमकां डिस्टर्ब करता, कारण तुमी जेन्ना म्हणलें की आमचे बरे बरे भुरगे हांगा शिकून भायर सरल्यात. हाव अबाउट एलमनाय, कारण एलमनाय हो प्रत्येक कॉलेजीचो एक म्हत्वाचो घटक. ते भायर सरतात, प्रोफेशनल जातात आनी कितें तरी बरे लायफाक करून ते आपल्याल्या संस्थेक नांव दितात. सो हाव इज द एलमनाय कनेक्ट हियर फॉर ITI CACORA? So alumni network is under development, and our trainees who have passed out and they have excelled in various fields, they have been appointed as brand ambassadors. So they are the role models. We invite them to our various programs and they explain how skill development is beneficial to them. So these brand ambassadors and alumni network will see that it is fully established and they contribute to skill development because their experience is very important. That level they have gained. There are many. Even we have invited in our state level program one of the beautician who is a brand ambassador for our ITI. Nice. So this way, sir, this network will be fully operational, functional, and we want them to contribute their experience to our new trainees so that we gain new heights. I think this is definitely something to learn, आणि जे कोण आमचे लोक आज जे कोण पळय आमचो ऑडियन्स जो पळयता डेफिनेटली दे वील टेक नोट ऑफ इट. दुसरी गजाल म्हणजे आज जेन्ना हांव ITI भितर सरलो, आय वॉज जस्ट टेकिंग अ रावंड, कारण तुमचे वर्कशॉप्स कशे आसा, क्लासरूम्स कशे आसा हें हांव सगळें पळयतालो. आनी ते पळयता आसतना खऱ्यांनीच एक म्हणजे हांव सामको सरप्रायज जालो, कारण जे तरेन ते मेंटेन केल्ले आसा त्याच प्रमाणे हांगा जिप्सी ह्यो त्यो गाडयो आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. खुबशे वेगळे वेगळे तरेचे सोलर पॅनल्स पळोवपाक मेळ्ळे, जनरेटर्स पळोवपाक मेळ्ळे. म्हणजे बेजिकली हांवें एक कितें तरी आयकलें की हे सगळें म्हणजे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जे आमी एक म्हणटात, हें सगळें तशें अशें म्हणून. सो कितें तुमकां हाजेर कशें कितें तुमी सांगपाक पळयतात, कारण इट वॉज रियली इनोवेटीव टू सी. सो म्हाका दिसता हे लोकांक मातशें एक थोडें तुमी सांगचें. What we say now, sir, man behind the machine, that matters. In fact, our trainers, GIs who are here, they are highly dedicated. Whatever machinery equipment comes here, whether it is through state funding or through different departments, through CSR, we see that the machine is optimally utilized. We maintain it. We use the services, in-house services, plus there are trainees who are trained to maintain the machine. So the quality standards is maintained very high. I said, so man behind the machine is so this is done by your own students, whatever is done? Students, staff. They are fully dedicated. So it's a full contribution from ITI CACORA to maintain and to make this a great achievement. Absolutely, sir. And that matters that we should not waste government funds. Correct. Once the machinery comes, it should be optimally, maximum usage has to be there.
is not to waste. It is to upskill skill. That is the concept, sir. When I arrived and when I went on top, I saw there was one meeting which was going on. So ही कसली meeting आसली कारण it was like you were conducting it very professionally आणि आमी जरी आयले तरी म्हाका दिसता खंय तरी एक मातशी ती meeting चलताली आशिल्ल्या कारणान एक आमकां 2-3 गजाली हांगा पळोवपाक मेळ्यो पूण ती meeting कसली हेंय म्हाका तुमकां विचारपाक जाय कारण एक कसलोय नवो इनिशिएटीव जो तुमी घेवन मुखार वतात किंवा कितें तुमी एक नव्या प्रकल्पाचेर किंवा एक प्रोजेक्टाचेर जर तर कसलें काम करता म्हाका दिसता तें लोकांकूय कळपाक जाय सो दॅट इट कॅन क्रिएट मोर एंड मोर अवेरनेस. Absolutely, sir. Now this ITI training is not academics. It is industry driven training. And what are these industries? Who are the owners? Now ITI training is fully backed by industry. And the industry chieftains, we formed a committee to guide us. What should be the skills, what are available in market? What is the plan, how we proceeded in So you have selected the best owners and directors from the industries itself. Absolutely, sir. That is the concept developed by ministry and implemented by government of Goa, so that whatever training activities happen, course selection, right from course selection till placement, they guide the ITIs. You select these courses; they are in demand. Then what is the mode of training? So this IMC committee, we meet regularly to take a review stock of this activities happening. So today we reviewed all the training activities of the last year, what is happening, admissions happened this year, and what should be the course, what are the future activities. So this is the planning goes on and they advise us. They got the expertise, they say do all those things. Today there was an important meeting, a point of discussion, that this ITI is completing 25 years of coming to force operations. So there is a draft proposal wherein we plan to celebrate Kaushal Mahotsav, that is from 19 December to 23rd December. So the sketch outlines were discussed, what are the programs to be conducted, who are the invitees, what should be the master seminar program organizers doing here. Apart from that, what should be the funding, who will fund it. This is a very positive discussion today, and they were assured whatever the fund is not an issue here. We have to reach to the public. We have to give to exposure to our trainees who we have taken training here. And it's a showcase. What we have achieved over past 25 years, it must reach to the public. Even there are, I will say there are 2 national awardees here. From this ITI? Yeah. Okay. One is Mr. Vivek Naik. He is a solar expert. Okay. And this year we got Vijay Chari, who is a carpentry expert. Special congratulations to you for you, this sir. achievement, because being a principal, it's really the honor. So and we got, yeah, absolutely. So I think every ITI in Goa has some key points and key moments. You just now mentioned about these award winners. So हे सोडून आणि कोण अशें म्हणजे आणि कितें एक की मोमेंट आसा ह्या ITI काकोडेचो जो तुमी हांगा मेन्शन करपाक सोदतले, कारण कितें तरी एक प्रत्येकाची एक कितें तरी स्पेशालिटी आसता. One of the achievements is, sir, technical field. We got a solar plant established on top roof of workshop, and the power generated 50 kilowatt power we are sharing with Goa Electricity, and it is So Goa Electricity is taking power from your ITI itself. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, And there is a concession to our billing. Acha. This is one of the achievement of ITI CACORA. Plus, sir, we are working on new projects. Concept is that trainees get the experience, and industry we can produce it on large scale. During our World Skill Youth Day celebration, Honorable CM has observed all those projects, and apart from appreciation, he has given some key notes, key points, how to improve it, take it to local market. Even you can go on large scale production. So we have been advised to contact the prominent like smart city team and other some builders who can guide us, improve our project, technical expertise. Even today's meeting with our IMC members, we discussed on this project. What is IMC? I think people should Institute also... Managing Committee, which is a core committee of these industries. Okay. They are on our... So industries means those industrialists who are surrounded by this ITI. Means like they are from Industrials, Kurcharem and CACORA area. Yes, sir. So these projects were discussed, and we have taken up some important projects like
diesel generator set to be converted to solar generator set. That project is ongoing today. Okay. And we have confidence will succeed and it can be produced in large scale. Another project is going on, that is hybrid vehicle. The point is that our trainees who are working here, they will get feel of what is happening in market. When they go into the market like hybrid vehicle, battery vehicles, those concepts they have already gained experience in ITI. So they can go into research at later stage of their life. This is the basic concept, so that when we are going into a Amrit Kal, our youth will be skilled to the what is the skill in the market. We need not to approach some foreign countries for new technology and all. The small start at this ITI, Can create a big impact. Is a sea change happening, flooding happening. So when we say that we are working on projects, it is for benefit of trainees as well as industry, and ultimately the nation will have a good stronghold. Presently, what we say, we are going to Atmanirbhar, Swayam Purna Goa. So these changes, after short duration of time, we see that impact will be appreciated by one and all, and our country will be a developed country. That is our intention, motive, and I think our IMC, they are fully supporting us. State government is always backing us, and it is up to, the ball is in our court, and we as a team of CACORA will perform it to the fullest, to the satisfaction of public. Thank you. तुम्ही खूप बरे शब्द मांडले. थँक्यू सो मच रामानायक सर. Thank you. आणि तुम्ही ऑलरेडी खूप गजाली जाणून घेतल्यात आसतल्यो, तुम्ही पळयल्यात आसतल्यो की कशा पद्दतीन स्कील डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्युअरशीप हाजेर बरी एडवांटेज घेवन आमचे भुरगे जे हांगा ट्रेनीज आसात पूण फालचे ट्रेनर्स आणि प्रोफेशनल्स अशें आमी म्हणया, हे शिक्षण घेवन मुखार वतात. आणि जशें सरान म्हणलें की स्वयंपूर्ण गोंय आणि आत्मनिर्भर भारत हे दोन स्लोगन घेवन सगळे मुखार वचून आज प्रत्येक गजाल आपल्या आयुष्याची सोबयतात. आणि म्हणूनच तर म्हणटात स्कील डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्युअरशीप इज द फ्युचर ऑफ दीस नेशन. पळयत रावात RDX गोवा. दिस साईदत्त कामत फॉर यू.